ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। म्हाका हे प्रभुपाद लिलामृत सांगच्याक एक अवकाश दिलेलो का भागवत पुराण कुकर्णी सक्कड सदस्याक आमगेले अनंत धन्यवाद आणि अनंत नमस्कार। तुमगेल बिझी शेड्यूलान तू या प्रोग्रामाक जॉईन जालेले सक्कड वैष्णविक मिगेले हृदयपूर्वक नमस्कार आणि धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज आम्ही थर्ड बुक जाल्ले आज फोर्थ बुक फोर्थ बुक कसं असं म्हणलं कन्नडांतू ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ನಗರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ म्हणरी वर्ल्ड वाईड सक्कड नगर ग्राम ಅಂತೂ म्हणली ह्या बुकाचे शीर्षिका रूपात लिहिलामृत। सो आज आम्ही खंयचे खंयचे इन्सिडेंट्स प्रभुपाद आले अंतू थोडे पळया। कसं म्हणरी प्रभुपाद लंडन अंतू इस्कॉन स्थापन करता म्हणून मस्त प्रभुपादाल शिष्य मस्त प्रयत्न करताचे ते कशी प्रयत्न करताचे ते पळया। मागीर लॉस एंजलिसान तो एक काळ जन आणि स्पेन जन आशिल्ले कडेन एक सानची इस्कॉन केंद्र स्थापन जाता। मागीर मे म्हयन्यांत बॉस्टनांत इस्कॉन केंद्र जाता। न्यू मेक्सिको स्टन ऑफ म्हळ्यार थंय इस्कॉन एक केंद्र स्थापन जाता। ಒಟ್ಟು एक 15 इस्कॉन केंद्र स्थापन जाता। हे कितले या बुक 1968 देखून 1971 जालेले इन्सिडेंट्स सांगता। फुडली बुक 67 तनक आशिल्ले। ह्या बुक 68 देखून 1971 जाल्ले इन्सिडेंट्स ह्या बुक सांगता। मागीर ओहायो विश्वविद्यानिलयाचे हिचकॉक तो कशी प्रोग्राम एक सक्सेसफुल प्रोग्राम जाता प्रभुपादान म्हणून ते एक पळया। मागीर न्यू वृंदावन म्हळ्यार एक वेदाचे आदर्श धोरण एक कशी वांचेत कशी गायक पोसूयेत कशी गाद्यांत काम करून कशी कृष्णा सेव करीत कशी कृष्ण नाम संकीर्तन करून ते न्यू वृंदावन कशी प्रभुपाद कशी करता म्हणलेले सांगता ते पळया। आता हांवें फुडली हांतू सांगिल्लें प्रभुपादाक हार्ट अटॅक जावन एक पॅरालीस अटॅक म्हणजे जाल्लेले म्हणून सांगिल्लें बाय त्या इन्सिडेंट जातरी हांगा कसं म्हळ्यार ह्या बुकांतू प्रभुपाद हांतू ह्या चॅप्टरा नांव कसं म्हळ्यार अनलिमिटेड अवकाश कृष्ण प्रज्ञेस्ताव जाल्यार लिमिटेड टायम आणि अनलिमिटेड
सेव कोरका स्थापन कोरका काम कोरका ते हाजी चॅप्टरा नाव अंतू सो 1967 अंतू प्रभुपादाक हार्ट अटॅक जाता तुमकां हांव सांगलां कशी हॉस्पिटलात ट्रिटमेंट घेताची कशी मागीर इंडिया येवन प्रभुपाद हुशार जावन डिसेंबर 14 ताका वपास सॅन फ्रांसिस्को वता म्हणून लास्ट सेशनांत सांगिल्लें हांवें प्रभुपाद हे इन्सिडेंट जाता तरी प्रभुपादाक आनी वगी फास्ट करता आनी फास्ट करता आमी गेले कृष्णा कॉन्शियस स्प्रेड करचे सगळे नगर आदी ग्राम ग्राम थंय पूर सक्कड कडेन कृष्णा कॉन्शियस स्थापन करता म्हणले अर्जन्सी आद फील जाता कसं म्हळ्यार हे हार्ट अटॅक फुडें प्रभुपाद कसं करता आशिल्लो म्हळ्यार घंटी गटले मृदंग वाजयत आशिल्लो आनी मस्त घंटी गटले प्रवचन दिता आशिल्लो तेजे निमित्त आतां हे हार्ट अटॅक प्रभुपादाक कॉशन दिता कसं म्हळ्यार या हार्ट अटॅक कशी प्रभुपादाक मरण हाडचें आशिल्लें जाल्यार चुकयलें कशी चुकयल्या म्हळ्यार आमी गेले शिष्यान देवाला नरसिंह स्वामी लागी नरसिंह देवा लागी प्रार्थना केलेली तांणी कसं प्रार्थना केलेल्या मिगेल गुरून तागेल काम अनके मुगसिनी दैकोन ताका वांचई हे नरसिंह स्वामी तागेल काम अनके कंप्लीट जाय न्ही दैकोन ताका वांचई म्हणून सगळ्यान उग्रम वीरम महाविष्णुम जलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणभद्रम मृत्यो मृत्यो नमामि म्हणून रात्री बरी जाग बेसून प्रार्थना केलेल्या प्रभुपाद वांटलो म्हणून प्रभुपाद सांगता इवन हे प्रभुपाद 1965 अंतू ते शिप्पांत हार्ट अटॅक जाल्यार तुमकां गोतस तेन्नाय कृष्ण तागेले प्राण वांचयता तशें प्रभुपादाले काम म्हणलें मस्त व्हड मस्त ब्रॉड विस्तार जालेले म्हणून हांव तूं सांगता सची मस्त विस्तार जाल्यार आयुष्य आनी आरोग्य आणखी मस्त आयुष्य लायक आरोग्य दिल्यार हें कंप्लीट करूं जायना म्हळ्यार वर्ल्ड वायड प्रचार करता प्रभुपादाक वर्ल्ड वायड म्हणटा प्रभुपाद आणखी आयुश्य असो आरोग्य असल्यार जाल्यार हें मुगसूच न्ही म्हणून आनी तो बरयता सत्स्वरूप स्वामी तशी प्रभुपाद सांगता कसं म्हळ्यार ह्या आनी मुखाचे जनरेशन मस्त येताची कृष्ण प्रज्ञेतू ह्या कलियुगाचे बॅड इफेक्ट्स ह्या कृष्ण प्रज्ञे राखकार येता कलियुगाचे बॅड इफेक्ट्स कोणी कृष्ण प्रज्ञे एकच जनाक वांचयता सगळे वर्ल्ड सगळे जगत ताका वांचोका म्हळ्यार एकच कृष्ण प्रज्ञे मात्र म्हण प्रभुपादाक गोत आशिल्लें आनी चैतन्य महाप्रभून सुरेखाची भविष्य सांगला नगरादि ग्राम मेरा मोरा होई नाम म्हणून चैतन्य महाप्रभून सांगला सो सक्कड नगर सिटी ग्राम ग्रामान पूर मिगेल नाम आसता म्हणून भविष्य सांगला सो प्रभुपादाक गोत आशिल्लें जाल्यार हाका कोण एकलोच प्रभुपाद मात्र हे काम करता आनी कोणीय जायना सो प्रभुपादान ताका फावंडेशन तरी स्ट्रॉंग करनी तरी जाल्यार त्या केन्नाय जो ते बिल्डिंगाची पळोवन वता तशी प्रभुपाद तागेले टायर्ड नाशी काम करता म्हणून अंतू दिला आनी 1965 प्रभुपाद न्यूयॉर्कांत लायक एक सक्सेस मेळ्ळें वयवा कितली की डिवोटीस हजार गटल्यान डिवोटीस इनिशिएटेड डिवोटीस जाता प्रभुपादाक तशी प्रभुपाद आणखी मिगेले कामाचे स्प्रेड करता कृष्ण कॉन्शियस स्प्रेड करता जाल्यार प्रभुपाद कसं म्हळ्यार आनी कालावकाश म्हळ्यार थोडीशी टायम आसा मिगेल आयुश्य हांव म्हणटारो खंयचे क्षणार जो हांव मोरच्या पुरो म्हणलें प्रभुपादाक गोत आशिल्लें तशें प्रभुपाद एक क्षण वेस्ट करना अशी बूक बरोवचे बूक वाजोवचे
शिष्यांक मेळचे सेंटर इस्कॉन विंगड सेंटरा वच्चे हेची काम करता प्रभुपाद. एक निमिष वेस्ट करनाशी प्रभुपाद हे कृष्ण प्रज्ञ प्रचार करूक काम करता, सतत काम करता. आता नेक्स्ट हांव हे सांगिल्लें कसं म्हळ्यार प्रभुपाद लॉस एंजलिसांत तूं एक आनीक 9 सेंटर ओपन करताचे. 9 सेंटर ते कसं म्हळ्यार ब्लॅक जन आनी स्पेन जन आशिल्ले एक प्रदेशांत एक अंगडी आशिल्ली. अंगडी येद्राक जाग आशिल्लो थंय एक सान देवस्थान स्थापन करता. कितले आजी आमी इस्कॉनांत भव्य मंदिर पळयताचे, भव्य पूजा प्रसाद वितरणान पळयता जाल्यार प्रभुपादान तेन्ना कितली कितले कश्ट काडला, कितले कश्ट काडला म्हळ्यार हातूंत कळटा. प्रभुपाद हांगा इंडिया देखून 1967 जुलय देखून डिसेंबर तनक इंडिया आसता, ट्रिटमेंट घेता, हुशार जाता. मागीर डिसेंबर 14 हांव सांगिल्लें सॅन फ्रांसिस्को येता. मागीर इमिडियेट लॉस एंजलिसांत थंय ब्लॅक आनी स्पेन जन आशिल्ले कडेन एक देवस्थान ओपन करता के प्रभुपाद थंय 2 म्हयने आसता त्या सेंटरांत 2 म्हयने आसून थंय किर्तन करता, थंय उपन्यास दिता. तशें निमित्त तांगेले प्रभुपाद शिश्याले कॉन्फिडेन्स शक्ती डबल जातके स्फूर्ती. प्रभुपाद ते रापून तांकां कीर्तन उपन्यास सकट दिल्ले निमित्त तांगेले एक कॉन्फिडेन्स लेवल शिश्याले डबल जाता आशिल्ले. आनी थंय बारी चिके हुनाची म्हळ्यार थंड वातावरण नाशिल्लें. तशें मागीर हून वातावरण आशिल्लें प्रभुपादाक आरोग्याक लाय जातके थंय प्रभुपाद भगवद्गीते अनुवाद करता. मागीर टेपान तो पुरा सकट टायप करून बॉस्टन पेटयता. कितले काम करता पळय प्रभुपाद. तेन्ना एक लायफ म्हळ्यार एक पत्रिकेच्यो एक रिपोर्टर येतके तांतू या जाता प्रकट जाता कसं म्हळ्यार द इयर ऑफ द गुरू. द इयर ऑफ द गुरू म्हळ्यार प्रभुपादालो व्हड फोटो घालून तो हे प्रभुपादालो इंटरव्यू प्रिंट करता. ते प्रभुपादाले कसले कृष्णा कॉन्शियस मुवमेंटा ಬಗ್ಗೆ तो वरदी बरयता. प्रभुपाद व्हडले चित्र घालन आसता. तो न्यूयॉर्क इस्कॉन सेंटराक ताणें थंय वचून तांचे रिपोर्ट बरयलेले. तांतूं कसं बरयता म्हळ्यार योग आनी ध्यान म्हळ्यार ताजे कट्टुकथे म्हळ्यार योग केल्यार लायक ध्यान केल्यार देव मेळटा तसले मोस्कचे जनांतू न्ही हो गुरू. वो गुरू विंगडाची म्हळ्यार प्रभुपादाक होगळसून त्या तांतू बरयताची त्या रिपोर्टांतू ते पेपरांतू भारी प्रभुपाद भारी खुशी जाता. मागीर थंय देखून मागीर प्रभुपाद बॉस्टन इस्कॉन केंद्रा वतके. बॉस्टन एक सेंटरा देखून आनी एक सेंटरा वता आसता. हांगा 2 म्हयने जाले ते आपास ते बॉस्टनांतू थंय शिश्याक एनकरेज करूंक प्रभुपाद थंय वता. थंय मस्त युनिवर्सिटी वचून लेक्चर दिता प्रभुपाद. MIT म्हळ्यार कडेन स्टुडंट्स आनी थंय लेक्चरर्स थंय सांगता तुमगेले युनिवर्सिटींत जीव आशिल्ले देहाक आनी जीव नातिले देहाक कसले डिफरन्स आसा म्हळ्यार सायन्स सांग तुवें. तसले डिपार्टमेंट तुमगेली युनिवर्सिटी खंय आसा म्हणटा प्रभुपाद. म्हळ्यार जीव आशिल्ले देहाक आनी जीव नातिले देहाक कसले डिफरन्स म्हळ्यार सांगचे तुमगेले कॉलेजांत कसले आसा की डिपार्टमेंट म्हणून निमगिता. तशें तुमगेले युनिवर्सिटी आत्मा विशयांत मूल आत्मा विशय सांगचे डिपार्टमेंटान तुमगेले विज्ञान सायन्स आत्मा विशय सांगता ना म्हणून सांगता प्रभुपाद. थंय तांकांय मस्त इन्फ्लुएन्स करता.
थंय देखून बॉस्टन देखून प्रभुपाद मॉन्ट्रियला वता. कशी प्रभुपाद ट्रॅव्हल पळय. मॉन्ट्रियला वता. मॉन्ट्रियला थंय 3 महिने राबता. थंय 3 महिने राबून सियाटल थंय वतके. थंय 1 महिनो राबतके. थंय एक राबून न्यू मॅक्सिको थंय वता. सांता फी म्हळ्यार कडेन थंय वता. थंय सांता फी म्हळ्यार कडेन थंय एक सान अंगडी एद्राक एक इस्कॉन सेंटर आशिल्लें थंय वता. प्रभुपादाली हें अशी ट्रॅव्हल करचे मेन उद्देश कसो न्ही, प्रती शिश्याक शिक्षण दिवन तांकां स्ट्रॉंग करचे आनी नवे नवे जना लागी उलोवचे. आनी त्या प्रभुपादाले लेक्चर आयकुचे मस्त जन येता आशिल्ले. प्रभुपादाक गोत आशिल्ले हे हांगा इलिसीट सेक्स आनी हें ड्रग्स ताजे सेवन तसली जन पूरा वायट जावन गेल्यांची. तेन्ना पुरा ಒಳ್ಳೆ ರಿಚ್ ಜನಾಲೆ ಚೆಡು ಹಿಪ್ಪಿ ಜಾವನು ಪೂರ ರೋಡಾರ್ ಭುಂತಾಸची हांकां कृष्णाल कृपेनची आनी उद्धार जाताची म्हण प्रभुपाद गोत आशिल्ले. प्रभुपाद तशें प्रभुपाद प्रती सेंटर वचून लेक्चर नवे नवे जनाक लेक्चर दिवन प्रभुपाद किर्तनांनी कोण इन्फ्लुएन्स करता आशिल्लो. प्रभुपाद इंडियांतू आसतनाची 1967 जुलय देखून डिसेंबर आसतना प्रभुपाद सकण मन प्लान घालता आशिल्लो. हांव कशी ते अमेरिका वचून कशी करता कशी अमेरिकन चेल्ले आनी चेलयांक कशी हांवें तांगेल भ्रांती हे श्रीमंतीके भ्रांती म्हळ्यार एक भ्रमेत आसाची आमी दुड्ड आशिल्ले चेडूं आमी एन्जॉय करता म्हळ्यार ते भ्रमे देखून कशी तांकां सेव करता म्हणून प्रभुपाद प्लान घालता आशिल्लो. सगळ्यो ज्यो प्रभुपाद कशी कृष्णा कॉन्शियस खंय जनाक दिवका म्हळ्यार तेजे आसता आशिल्ले. आनी प्रभुपाद गोत आशिल्ले 1000 गटले यूथ हे कृष्णा कॉन्शियस घेवचे खातीर तांणी राखून आसचे. सो प्रभुपाद गोत आशिल्ले तशी सक्कर तांकां आध्यात्मीक ज्ञान दिवका म्हणून प्रभुपाद प्रयत्न करता. आनी नवेच दीक्ष जाल्ले जनाक तांकां गोत ना नवे तेन्ना आतां मस्त रिस्ट्रिक्शन आसा दीक्ष घेवका जाल्यार. तेन्ना प्रभुपाद मस्त रिस्ट्रिक्ट करना आशिल्लो. खाली 16 माल जप करता. 4 नियम आतां 4 नियम फॉलो करता तेन्ना तशीची आतां पळय एग्जाम बरोवका हे पुरो सकड आसा तेन्ना तितले नाशिल्ले. प्रभुपाद एकलो आशिल्लो. आतां दीक्ष घेवच्याक शिक्षा कर रेकमेंडेशन जेवका सेंटर खंयची सेंटरा देखून तुमी जॉयन जावन आसाची तुमी प्रती मंगळा आरती वताचे कितले पंथा देवस्थाना वतावे ह्या पुरो सकड क्वेश्चन सकड तेन्ना तसर कसलें ना. प्रभुपाद एकलोच आशिल्लो. तशी प्रभुपाद जनाक प्रचार तशें आनी तांणी पुरो मनपूर्वक जावन कृष्ण परिज्ञे घेता आशिल्लींची आनी दीक्ष घेता आशिल्लींची म्हणून सांगता प्रभुपाद. तांणी निजांतून बाय बर्थ भारी चंद जन जाल्यार तांकां कशी आतां तांणी यूथ बॉयज अँड गर्ल्स कसं म्हळें गलीज जावन गेलेलींची. गलीज जावन एक डिम जावन गेली ड्रग्साचे एडिक्ट जावन तांणी हें जावन गेले. सो तांगेले चंदाय म्हळ्यार मुचून गेलेले. प्रभुपाद सांगता पावस येता पावस येयल्यार वृंदावन नेला तूं एक चेतन येवन पुरा ग्रीन जाता पळय तशी हरे कृष्ण महामंत्र जप तांकां नव चैतन्य हे डल जालेले हे युथांक नव चैतन्य दिता आशिल्ले म्हणून सांगता प्रभुपाद. कशी वृंदावनांत मोर पीकॉक कशी नर्तन करता आशिल्ली तशीच हे यूथ गर्ल्स अँड बॉयज तांणी तशीच आनंदान हरे कृष्ण कीर्तन नर्तन करता आशिल्ले आनी हे पवित्र नाम उच्चारण करता आशिल्लीची म्हणून एक रिपोर्टर प्रभुपादाल ಬಗ್ಗೆ आनी प्रभुपादाल शिश्या ಬಗ್ಗೆ बरयता आसत. आनी आतां हिप्पी तांणी सांगताची आमी हिप्पी न्ही आतां आमी हॅप्पी म्हणून सांगताची म्हळ्यार रिपोर्ट दिताची. तशी निजांत प्रभुपाद एक उपन्यासक म्हळ्यार एक स्पीच दिता न्हय आशिल्लो. निजान प्रभुपाद कशी आध्यात्मिक तांकां
आध्यात्मिक अन्नाल म्हणके ना गुरु म्हणके प्रभुपादाक पुळ्ळीपण सांगले तू गुरु आहे म्हणे प्रभुपाद सांगता हांव सेवक म्हणून सांगता हांव कृष्णाल सेवक कृष्णाक विसरून गेलेले आत्माक कृष्णा लागी अपाच हाडूक हांव सेव करता असं म्हणून प्रभुपाद मस्त विनीत जावन विनम्र जावन सांगता तशी हांगा प्रभुपाद सांगता हांव एक औपचारिक म्हणजे एक वैर वैर दिसच्याक एक मार्गदर्शक न्ही हांव निजांतून सांगेलो एक फिलॉसॉफिकल आनु आध्यात्मिक आनु म्हणून सांगता प्रभुपाद तशी तांणी इवन शिष्य समेन प्रभुपादाक तांगेल अन्ना म्हणकेची प्रीती दिता आशिल्लींची म्हणून हांवें तो बरयला प्रभुपाद सांगता तांकां चेल्ल्यान चेलयांक अमेरिकाचे तुमी ह्या देशाचे पुल्ल म्हणून सांगता प्रभुपाद कितले चंद कोनू तांकां होगलसीत पळय प्रभुपाद पुल्ल हे पुल्ल तुमी तुमी चैतन्य महाप्रभूले करुणेक तुमकां मेळ्ळे हे अनुग्रह तुमी तुमगेले पूर देश जनाक सगळ्यांक तुमी वांटका म्हणून प्रभुपाद सांगता आशिल्ले प्रभुपाद कितली शिश्यालो प्रीती म्हळ्यार तांकांय तशीच शिश्यांक प्रभुपादाल वयरी प्रीती तांणी प्रभुपाद एक कृष्ण प्रेम म्हळ्यार एक व्हड भाग्य एक संपत्तू ह्याका मोल घालू दिवचे जायना कृष्ण प्रेम म्हळ्यार सकंची संपत्त वयर व्हडली संपत्त प्रभुपाद तांकां दिता आशिल्लो म्हणून हांवें तो बरयले कृष्ण प्रज्ञे निजांव न्हू ना कृष्णा कॉन्शियस मुवमेंट एक प्रीती वयर डिपेंड जावन आसा प्रितीन तांकां प्रभुपादान चेंज केले तशी प्रीती वयर आधार जावन आसा तांणी पुरा शिष्य पुरा मेटिरियल हॅपिनस मेटिरियल इंद्रिय तृप्ती तांतू आशिल्ले जनाक प्रभुपादान चेंज केले कृष्णा कॉन्शियस दिव न्हू म्हणून आनी हांवें तो बरयला तांणी प्रभुपादान सांगिल्ले म्हणके श्रद्धेन प्रभुपादान कसं सांगलें की तशी तांणी फॉलो करता आशिल्लींची ते प्रभुपादान तांगेले हृदयांत वोयिल्ले ते एक झाड भारी जागृतेन तांणी व्हड करता आशिल्लींची तशें निमित्त कृष्ण प्रज्ञे हांगा सार्थक जाले म्हणून सांगता मागीर नेक्स्ट हांव पॉयंट सांगिल्ले कसो म्हळ्यार ओहे विश्वविद्यालय हिचकॉक ಅಂತ प्रोग्राम प्रभुपाद दिता प्रभुपाद लेटर बरयता आसा कसो म्हळ्यार इंग्लंडाचे विशय सांगा प्रभुपादाक इंग्लंडांत युरोपियन कंट्रीसांत कृष्ण प्रज्ञे स्प्रेड करता म्हणून मन कसला म्हळ्यार इवन भक्ती सिद्धांत सरस्वती महाराजान समीत तागेले संन्यासीक पेटयलेली इंग्लंडाक तेन्ना ब्रिटीश गव्हर्मेंट आशिल्ले तेन्ना तांणी सक्सेस जायनीची थोडेचे श्रीमंत जनाल वटू फोटो काडलींचे आयलींची जायना हांगा पुरा ड्रग्स इलिसिट सेक्स गॅमलिंग हे आशिल्ले बुड्डिल जनाक आमी चेंज करूं जायना म्हणून तांणी रिटर्न जाताची प्रभुपाद कोणा पेटयता इंग्लंडांत म्हळ्यार मुकुंद तिनी पॅरा पेटयता मुकुंद आनी जानकी श्यामसुंदर आनी मालती आनी तांगेले धूव सरस्वती गुरुदास आनी यमुना गुरु तीन पॅराक इंग्लंडा पेटयता जाल्यार पेटोवचे फुडें पुरो तयार करता प्रभुपाद कशी तांकां लाय करून कीर्तन करूंक शिकयता केलो भक्ती गितांनी शिकयता कसं म्हळ्यार प्रभुपाद एकच गोष्ट कसं म्हळ्यार आमी तत्वबोधन करना जाल्यार अडना हे हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तनेची जनाक अट्रॅक्ट करता म्हणून खातीर प्रभुपाद तयार करता हांकां तयार करून हांकां कीर्तन शिकयता छंद करून हांगा मेन रोल कोण घेता म्हळ्यार यमुना गोविंदम आदिपुरुषम तमहं भजामी तांतू म्हणलेली फिमेल वॉयस तिची यमुना तशी प्रभुपाद मस्त तांकां ट्रेनिंग दितके
प्रभुपाद ट्रेनिंग दिता आनी तांकां पेटयता. लंडना पेटयल्यार कसं जाता, लंडना तूं कोण्णय तांकां राबच्याक जाग मेळना, ओट्टू राबच्याक जाग मेळना. खंय 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 विंगड 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 कडेन राबताची. इवन इंडियन्स थंय हांगा आशिल्ले, लंडना आशिल्ले, तांणी पुरा पाश्चात्य कल्चराक एट्रॅक्ट जावन तांणी तशी फॉलो करता आसची. सो हांकां प्रभुपादाक भारी बेजार जाता. प्रभुपाद सांगता तुमी कीर्तन कराची, रोडार कीर्तन कराची म्हणून सांगता. एकलो सांगता आनी आमी कोणे एक रिच पर्सन आले कॉन्टॅक्ट आसल्यार तागेले निमित्त आमी हांगा उपन्यास, प्रवचन आनी प्रोग्राम करूंक हेल्प जातले म्हणून सांगता प्रभुपाद. हांगा राबच्याक जाग ना. कोण एक इन्फ्लुएन्शियल पर्सन तांणी तांगेले कोणूय गोतना कसं करचें म्हणून कळना. प्रभुपाद सांगता कसं म्हण एक एग्जाम्पल सांगता, कीर्तन करता, कीर्तन तुमी कशी करता म्हणून. एक पंता प्रभुपाद एक काणी सांगता कसं म्हळ्यार एक डान्स प्रोग्राम जावचे कडेन चार्ली चॅप्लिनाले एक चित्राचे एक सीन सांगता प्रभुपाद. डान्स जावचे आशिल्ले, थंय डान्स जेवतना एक दादल्यान एक भायल मनशी तांणी एक बेंचेर बसताचे. बेंचेर बसतना ते बेंचेर कोणकी चेल्ले पोखरी चेल्ल्यान गम अणसिलें. गम अणसिले तेन्ना तो चेल्लो उठयतना तेगेले कोटाचे कोट आसा न्हय घालेले कोटाचे माक्षीचे ते अणसून बसता, ते पिंजून वता. तेन्ना प्रभुपाद सांगता तशी तांणी त्या चेल्ल्यान चेली डान्स करताचे. डान्स करतना सकयल जन ताका पळयता तेन्ना तो चेल्लो कसो करता वचून हांगा ते ड्रेस चेंज करचे, ते कॉस्ट्यूम चेंज करचे रुमा वचून पळयल्यार तागेले कोट मागशीत पिंजला. तो कसो करता तागेले गळ्याला दोखून एक कट करता आनी डान्स करता तागेले चेलये वटू डान्स करता. तेन्ना त्या पळोवन ऑडियन्स आशिल्ले चेल्ले हे एक पार्कान जेता आसता सिनेमांत, चार्ली चॅप्लिन सिनेमांत. तदनंतर आनीक चेल्लो तशीच तागेले मणकी कोट वयर दुखून अशी पिंजून तोय तशी डान्स करताचे. मागीर विंगडे चेल्ले तशीच कोट पिंजून तशीच डान्स करता. तशी तांणी पुरा चेल्ले प्रभुपादाले शिश्य पुरा हसताचे. तशें सांगता कसं म्हळ्यार तुमगे कॉन्फिडन्स आत्मविश्वासान तुम्ही जनाक आकर्षण करता. एकलो केल्यार आनेकलो फॉलो करता, एकलो पळयल्यार आनेकलो फॉलो करता. तुम्ही कीर्तन कीर्तन करतना सगळे तुम्ही एक कसम प्रेशियस गिफ्ट जनाक दिवच्याक तुम्ही वता आसाची. तुम्ही जन पुरसुरेक हास्या पुरो तुमगेले वयरी. प्रभुपाद कशी तांगेले कॉन्फिडन्स लेवल इनक्रीज करता म्हळ्यार अशी प्रभुपाद कशी तयार करता ते 3 पॅराक म्हणून हांतू कळटा. जन हास्या पुरोची क्रिटिसायज करचे पुरोची जाल्यार कडेन तांणीची तुमकां मेच्चताची म्हणून प्रभुपाद सांगता. कोणाक मालती आनी मुकुंद जानकी, श्यामसुंदर आनी मालती आनी गुरुदास आनी यमुना. तशी प्रभुपाद हांगा तांकां एनकरेज करता. मालती आनी तांणी मस्तू प्रोग्राम करूंक प्रयत्न करताची हांगा लंडनांत. जाल्यार तांकां सक्सेस मेळना. मागीर आनी ओट्टू राबूंक तांकां जाग मेळना आनी तांकां तांगेलें जीवन डे टू डे तांगेलें एक्सपेंडिचर चलका न्हय ताका तांणी काम करपा पडटा. तेवूय एक भारी कश्टाचें. तशें मागीर एकलो गोडावनांत तांकां जाग दितके तुमी हांगा राबबाची, तुमी हांगा राबून कीर्तन कराची म्हूण सांगतके. तेन्ना आनी
खुशी जाता हांकां ते तीन पेर येवन थंय राबताची ते राबून कीर्तनांनी करताची पुरा प्रोग्राम करताची प्रसादांनी वांटिताची पुरा सकड करताची मागीर एक 3-4 महिने नंतर तो सांगता तुम्ही खाल कर का म्हाका हें जाव का म्हणून सांगता ती अशी अशी समस्या वरी समस्या येता प्रभुपा सांगता वाट न्ही देवालीची कशी तशी चलता तुम्ही येचन काणुकाची म्हणून एनकरेज करता प्रभुपादक ते लंडना ते शिष्यांक तांकां कसं प्रभुपादाले मेळका प्रभुपादाले दखून तांणी ऐकून प्रभुपादाल उत्तर ऐकून तांकां एक कॉन्फिडन्स लेवल वयर वचचें आशिल्लें तशी तांकां मेळना अशी सुमार 4 महिने जातके 4 महिने जाता कितले 4 महिन्याचे तांकां एक प्रभुपादाला मेळना अशी कशी फील जाता पळयाची तशी तांणी श्यामसुंदर एक प्रोग्राम करतके लंडनांत पुरा फेमस आशिल्ले डिग्निटीज तांकां सगळ्या आपयतके आनी एक संसद सदस्य के आनी एक केलो सरकारी नौकर के तशी मस्त जन यूथ तांकां सकड येतात के सकड रांदप करतात के ते गोल्डन गेट पार्कांत कशी जाली के तशी थंय जाल्लेले पुरा पिक्चर दाखयतात के आनी प्रभुपाद ते सांजवेळ जावत एक विशेष टेप तागेले उलयलेले एक टेप पेटोवन आसता के तांणी पुरा सकट जात मागीर तो गुरुदास टेप घालता के ते प्रभुपादाले ध्वनी आयकता कसो म्हळ्यार हांव 1969 वर्साचे तुमकां मिगेल नमस्कार घेयाची हांव तुमी हे कृष्ण प्रज्ञेचे सभेंत तुमी आयिल्ल्याक तुमकां हांव मिगेले धन्यवाद आनी आशिर्वाद प्रभुपाद प्रभुपादाल वॉयस अशी ऐकत की प्रभुपाद स्वताची येद्रा बेसून उलयत म्हणके तेचे टेप कशी प्रभुपादाल प्लान कशी पळयाची करता प्रभुपाद तो ना जाल्यार हांकां एनकरेज करूं ताणें एक टेप क्लियरली प्रभुपादाल वॉयस आयकत के तेन्ना प्रभुपाद सांगता चैतन्य महाप्रभून आमकां सांगिल्लें हरे कृष्ण महामंत्र कलियुगाची सकड दोश निवारण करूंक म्हणून सांगिल्लें आमगेले हे महामंत्र आमगे हृदयात आशिल्ले पुरा गलीज सकड आमगेले हृदयाक कवर जालेले पुरा गलीज धुवन काडता आमी परिशुद्ध जाता सो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हे मुक्ती मार्गाक व्हरता तुमकां म्हणून प्रभुपाद सांगता आनी आमकां हांगा सकड मेळूं एक कडेन मेळूं कीर्तन करचें एक जाग जेवका हांगा विंगड गांवांत आमकां एक केंद्र आसा सो आमकां एक हांगा निजांत न्हू आमी हरे कृष्ण कीर्तन रोडारी जाल्यार कुरयता जाल्यार आमी सकड मेळूं एक कडेन कीर्तन कोरका एक प्रवचन आयकुका म्हळ्यार एक जाग जेवका आमकां देवस्थान ह्या कोरका म्हणून मन आसा हांगा म्हणून तुमी हाका सहकार दिवका म्हणून प्रभुपाद रिक्वेस्ट करता मिगेले कृतज्ञते म्हणून प्रभुपाद सांगता मागीर थोड्या वेळान प्रभुपाद ते टेपांत हार्मोनियम वाजून हरे कृष्ण कीर्तन करता लंडना आशिल्ले मिगेले शिष्य म्हाका मेळका म्हणून मस्त आस आसा जाल्यार तुमकां मेळका म्हणून म्हाकाय मन आसा जाल्यार आमकां राबच्या कसले जाग ना ते निमित्त म्हाका येवचें जाय न्ही म्हणून सांगता त्या थोडे दिवस भितर संडे टायम्सांत भारी एक व्हडले पिक्चर येता हांगेले कीर्तन केलेले फोटो समेत आनी ती सान चेली सरस्वतीले पिक्चर येता हरे कृष्ण कीर्तन देव हरे कृष्ण कीर्तन म्हळ्यार देव आमगेले जिब्बेरी नंतास म्हणून येता ते संडे टायम्स पेपरार ते एक हांकां एक सक्सेस जाता तशी
लंडनातू हानी मस्त प्रयत्न करता जाल्यार एक सेंटर ओपन करूंक हांकां जायना. प्रभुपाद वाडणी तुमी कीर्तन कराची म्हणून सांगता. नेक्स्ट ओहायो विश्वविद्यालयांतू हिचकॉक प्रोग्राम कशी जाल्ले म्हणून सांगता. ओहायो विश्वविद्यालय थंय लॉयर ईस्ट सायड थंय आशिल्ले आलन 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 मेळलो तो प्रभुपादाक हेल्प करता. थंय व्हडली एक प्रोग्राम जाता ते युनिवर्सिटींत हिचकॉक हॉल म्हळे कडेन 1,000 विद्यार्थी जन बैसून आसता के मागीर अनेक हजार जन थंय पुरा सकड राबून पुरा आसता के तितले भर नासता के तो आलन गिन्सबर्ग सुरेख कीर्तन करता. मागीर प्रभुपाद उपन्यास दिता, लेक्चर दिता. जन ते स्टुडंट्स एक आवेशान एक नर्तन करता के बेंचे वयर राबून नर्तन करता के तांणी प्रभुपाद स्टेजा वयर हात वयर करून प्रभुपाद नांत के प्रभुपाद ताका घालेले ते गार्लँडा दकून फूल पुरो तांगेल वयर उडयत के तेन्ना ते स्टुडंट्स पुरा ते फूल वेंचुच्याक हें करता के प्रयत्न करून बागून काडटाच के तशी 1 घंटे तसल आनंदाच कीर्तन जल्त के नृत्य जात के प्रभुपाद मागीर एंड करता. प्रभुपादाक 1000 गटले स्टुडंट्स येवन प्रभुपादाक प्रश्न निमगिताच के ते एक हिचकॉक हॉलांत भारी एक आनंदाचे संकीर्तन जाता. पुरा कडेन हाजे विशय असल कीर्तन जाल्लेलें अशें म्हणून पुरा लॉस एंजलीस प्रभुपाद लेटर बरयता आमकां एक व्हडली सक्सेस मेळ्ळें. एक स्टुडंट हाका भारी एट्रॅक्ट जावन आनी कृष्ण कॉन्शियस घेवच्याक आयलीची म्हणून प्रभुपाद बरयता. नेक्स्ट न्यू वृंदावन कशी प्रभुपाद कशी करता म्हणून बरयता. एक्चुअली न्यू वृंदावनाचे कसले कॉन्सेप्ट म्हळ्यार वेदाचे आदर्श वेद कालार कशी राबिणीची तशी राबका. तशी कीर्तनानंद स्वामी आनी हयग्रीवाल ಒಟ್ಟು प्रभुपाद ते न्यू वृंदावन एक रान्नांतू जाग आसता. रान्नांतू 120 एकर जाग 120 एकर जाग थंय वेस्ट कोलंबस दकून वेस्ट वर्जिनिया ते कडेन एक गुड्ड आशिल्ले जाग थंय नववृंदावन म्हणलेलें सेंटर हांणी ओपन करून आसताची. कीर्तनानंद स्वामी आनी हयग्रीवा प्रभू तांणी दोग जन मेळून थंय डेवलप करताची. प्रभुपाद वतके प्रभुपाद थंय चमकून वचका के भारी रान अशी रान के मे म्हयने के प्रभुपाद सांगता ते पुरा रूख पान निपूण कोण के प्रभुपाद चमकता वतके तांचे सकड एक्सप्लेन केला कशी प्रभुपाद सरासरा हेजी घालून कीर्तनानंद स्वामीनी हयग्रीवा अशें मुखारी वतके तिसी प्रभुपाद तितले फास्ट चमकत के प्रभुपाद निजांतून हे मस्त वर्स दकून म्हळ्यार मस्त काल दकून म्हयने दकून प्रभुपाद लेटर बरयता जाल्यार प्रभुपादाक येवचें जाय नाशिल्लें. हे प्रभुपाद येता हांगा सांगता तुमी सगळ्यान आमी सगळ्यान गायक वचुका आनी गात्यांत काम करका. हें वेदीक टायमाचें जीवन आनी सिंपल जीवन आनी हाय थिंकींग हें आमगेले मेन एम आसता म्हणून प्रभुपाद सांगता. आमी सिटी दकून दूर आसल्यार आमगेलें जीवन भारी एक अनुकूल जावन शांत जावन आशा पुरो आमकां कश्ट दिसच्या पुरो एक लेटर हाडका म्हूण जाल्यार तांकां एक 2 घंटे प्रयाण करून थंय दकून हाडका के लेटर तशें आशिल्लें. प्रभुपादाक भारी खूश जाता. ते उदका झरी के तणा वयर बसचे सकड प्रभुपाद थंय बसतके आतोडे वेळ बसया म्हण बसतके थंय झरी उदकाचे झरी स्ट्रीम ऑफ वॉटर
ते येत प्रभुपादे उद्दापित के प्रभुपादक भारी खुश जाता हांगा राबून मागीर हे सिंपल लिविंग प्रभुपाद आनी ते गाय शिलके तिगेल नांव कसं कालिया काली म्हणून ते कालीले दूध प्रभुपादाक सांगते हांव इतले दीस असल रुची दूध हांव पिल्लेलो ना म्हणून सांगता के तांणी गोवा पीठ तांनीची पीठ कोण केले प्रभुपादाक शिजोवन ताजे प्याज शिकोवन दिता की प्रभुपादाक भारी खुश जाता के आनी हांगा कशी शाणांनी घालून नेलाक शाणांनी घालून कशी वासरीन तूं फुडें आमी सान आसतना आमगेले घर कडेन कारकणां तूं शाण घालेलेची वासरी आशिल्ले राकडा उज्यार रांदप आशिल्ले रांदणीक शाण घालचे शाण घालून वासरी शाण घालेलेची वासर आशिल्ली तशीची हांगा पुरा वासरी पुरा शाण घालेले के इंडियन विलेज सी दिसता आशिल्ले प्रभुपादाक मागीर थंय प्रभुपादान राधाकृष्ण विग्रह घेवन येयले की थंय हाडून प्रभुपाद देवानंद एक रुमा सायडाक एक पुजा स्थळ करता के दोनी ट्रंक ते ट्रंक म्हळ्यार कसं म्हण आज चेडूं गोत्तस की ना की लोकडाची पेटी ताका ट्रंक म्हणजे दोन ट्रंक जोडसून एक टेबल शिकोवन ताजे वयर प्रभुपाद तागेले गुरूचे पिक्चर बरयत के आनी नित्याचे प्रभुपाद काम सुरू करता के थंय न्हाणी म्हळ्यार बाथरूम म्हळ्यार एक तसल ना के थंय एक ओपन बाथरूम थंय न्हाता के प्रभुपादाक शीत चपाती तरकारी हे पुरो तांणी अरेंज करताची प्रभुपादाक भारी खुशी जाता मागीर ब्लॅकबेरी चटणी करता की म्हळ्यार कसकसन त्या थंय कसकस फूड आसा म्हळ्यार एका सांगता आमी चैतन्य चरितामृत वाजितना कसकसल एक चैतन्य महाप्रभूक भिक्षे गेल्यार कसकस सगळं रांदप केलेले म्हणून लिस्ट आयकतना हे कसं आमकां कसं बेव म्हळ्यार कसं म्हणून हांव लेख नीम आनी बांगन घालून एक रांदय त्या रांदय ह्या रांदय नमुनवार डिशीस सांगताची तशीची हांगाय कसकसल डीश तांणी रांदप कोण घालता अशें म्हळ्यार आमकां एक विचित्र दिसता तशी त्या खातीर हांव सांगता आसा त्या ब्लॅकबेरीची चटणी करता काय चपाती करता काय तांणी राकडा उजेर रांदप करतात के प्रभुपाद सांगता के निजांत न्हू राकडा रांदप लायक हें शेणी म्हळ्यार गोतस की कोणाके आज केलो आमची गेल वर्ड आयचे मिगेल दुवेन आनी त्या सकड पळयलेले ना ती हैदराबाद होळ गेलेले ते शेण म्हळ्यार कसन गोतना शाण कसं म्हळ्यार गोतना कसले गोतना मिगेल नात्रा ताज पुडी गोतना रगड पळयलेले ना दांती पळयलेले ना कसले ना तसल नमुनेचे आतांचे चेडूं कसले गोतना ते शेणी वयर रांदप केल्यार भारी रुची म्हणून सांगले प्रभुपाद मागीर राकडा उज्जो मागीर गॅस मागीर करंटा वयर रांदप टेस्ट म्हणून प्रभुपाद तांकां सांगता कितली चेडवां म्हण कितें सांगता पळयाची मागीर थंय प्रभुपाद बूक वाजूच के मागीर प्रभुपाद बूक वाजीत के ओपन जाग्यार बसून वयर प्रकृती पळोवच के झाड रुक्का पळोवच के बूक वाजूच के सो प्रभुपाद परसिमन म्हळेले रुक्का सकल बसून सूर्य बुडच तेनाका तांकां तांगेल शिशाला उल्लोच के कीर्तन करचे के सांगता तुमी हांगा गुडसल करका म्हळ्यार गुडसल म्हळ्यार तणाचे गुडसल करका तुमी हांगा मस्त करका हांगा एक स्कूल जावका हांगा कसं म्हळ्यार गांव मनीस करता जाल्यार हळ्ळी म्हळ्यार विलेज देव करता म्हणून सांगता प्रभुपाद हांगा पुरो चेडवान शिकुका तांणी हें मॅथ्स शिकुका विंगड सब्जेक्ट शिकुका तांणी शुद्ध भक्त जावका तांणी कृष्ण आनी कशी फ्रेंड्सा वटू खेळलेली तशीची हांगा प्रकृती वातावरण तांणी सगळें चेडवान खेळका कुस्ती कर कृष्णान कशी कुस्ती केलेले तशीच हांगा तांणी खेळका आनी पुरो नवरंदान भायल मनशान पुरो जनान चेडवां पळोवन घेवचे देवस्थान क्लीन करचे प्रसाद तयार करचे हे आनी धंय घांटून लोणी काडका हे म्हणून प्रभुपाद
निजाद तांकां कसलेय गोतना फॉरेनर साका ह्या पूर प्रभात कशी हांगा गोकुलांत वृंदावनांत कशी करता आशिल्लीची म्हणून प्रभुपाद सांगता. आतां एक कालार वृंदावनांत कशी भक्त आशिल्लीची जाल्यार आतां तशें ना. पुरा दुड्ड कोरका दुड्ड संपादन करका मेटेरियलिस्टीक जनाची वृंदावनां भरल्यांची जाल्यार हें वृंदावन तशें जावचें ना म्हणून प्रभुपाद सांगता. मागीर हांगा सांगता तुमी 7 देवस्थानां हांगा कोरका म्हणून सांगता प्रभुपाद. वृंदावनांत तुमी सगळे वचून आसा पुरो मदन मोहन, गोविंद, गोविंदजी मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, राधा दामोदर मंदिर, राधा रमण मंदिर, श्याम सुंदर, राधा गोकुलानंद ह्या पूर इतले देवस्थानां हांगा कोरका म्हणून प्रभुपाद सांगता. प्रति देवस्थानाक हांवाची राधा कृष्ण मुर्ती हाडटा म्हणून सांगता प्रभुपाद. कसल प्लान पळय तशी प्रभुपाद हांगा राबका म्हणून जाल्यार प्रभुपाद हांगा राबच्याक जायना. प्रभुपादाक लंडन, लॉस एंजलीस, सॅन फ्रांसिस्को देखून लेटर येताची तूं येवका येवका म्हणून. सो प्रभुपाद प्रयाण करका पडटा. प्रभुपाद कीर्तनानंद स्वामी सांग प्रभुपाद तूं वचनज म्हणून आड राबताच कशी चेडू आना तूं वचनज आसचनज म्हणून हट करता पळय तशी. आनी कीर्तनानंद स्वामी प्रभुपादाक सांगता ना तूं वचनज म्हणून आड राबता तेन्ना सांगता प्रभुपाद तशें सकड करूनज गुरुल विशय तसं सकड काम तुमी करूनज म्हणून सांगता प्रभुपाद. तशीची चमकून वापास येवन प्रभुपाद पिट्सबर्ग एअरपोर्ट वचून लॉस एंजलिसाक प्रयाण करता. प्रभुपाद कितले 2 मैली चमकत 2 मैली 2 मैली चमकता प्रभुपाद. ते प्राय आज आमकां 1 अर्द किलोमीटर चमकुचे जायना. अर्द किलोमीटर प्रभुपाद 2 मैल चमकता. प्रभुपाद 2 मैल चमकून कारार वचून पिट्सबर्ग वचके थंय देखून येतना घोड्या गाडी सुटकेस प्रभुपाद सकड जन पुरा सकड हरे कृष्णा म्हणून प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद म्हणून सकड घोश करताची प्रभुपादाक फेरवेल करताची. प्रभुपाद जपामणी घेवन हरे कृष्ण मंत्र कोण सांगून एअरपोर्टा येता. तशी प्रभुपादाक लंडना देखून आयले हांगेले लेटर येता प्रभुपादाक. प्रभुपाद तांकां स्फूर्ती दिता लेटरा थ्रू स्फूर्ती दिता. तुमी ಒಟ್ಟು तुमकां राबू जान जाल्यार तुमी आत्मस्थैर्य तुमी ह्या करूनज धैर्य तुमी सोडूनज कृष्ण तुम खंडित राखता. कृष्णा प्रज्ञे तुमी सोडूनज कृष्ण प्रज्ञे तुमी आणखे वयर वचका म्हणून सांगता. यमुना सांगता तुमी एककल्यान एकक सेंटर ओपन करका म्हणून सांगता प्रभुपाद. तेन्ना बालमस गीताची आमी सेंटर तुमी बालमस न्ही तुमी एक नव चैतन्य तुमी एक तुमी कोरयता म्हणून सांगता. तशी यमुना एक लॉस एंजलिस एक टेप प्रार्थना करता. तुमी सकड येयाची म्हळ्यार एक प्रार्थने टेप करता. मुकुंद कागद बरयता तेन्ना हांव मार्च म्हयन्यांत येवका म्हणून म्हणटा म्हणून सांगता मुकुंद. जाल्यार थंय राबच्याक जाग ना ते निमित्त हांव कसं करचें म्हाका येवचें जायना म्हणून प्रभुपाद सांगता. सो 4 म्हयने धकून तांकां प्रभुपादान पळय निमित्त भारी आसा. थंय एक विनोद वाणी दास म्हळ्यार एक बोर्ड पळयता तांणी लंडनांत. तिगेलें नांव श्रीमती बोटेल म्हळ्यार ती कोण म्हळ्यार मस्त प्राय जाला. केन्ना भक्ती सिद्धांत सरस्वती महाराजान तागेले संन्यासी पेटयले तेन्ना ती एक इनिशिएटीव डिवोटी थंय आशिल्ली ती मेळटा. ती गेले घराला वचून आनी बेल मारला ती सांगके तुमी गोडयो मठा देखून रेकमेंडेशन लेटर आयल्यार मात हांव ओपन करता म्हणून म्हणटा. तशी तेद जाल्यार मात हांव तुमकां भितर सोडता. तेद मात आमगेले घर कडेन
कीर्तन करू ओपता म्हणून सांगता गे तशी तशी तसल ती ती मेळटा हांकां जाल्यार प्रभुपादाले हानी अमेरिकन हे चल्यांनी चेल्यले लंडन वासीक पूरा आश्चर्यचकित करता केताने तितलं कीर्तनांनी कोण सक्कड कडेन कीर्तन कोण भारी आश्चर्यचकित करता के तशी प्रभुपाद निमगिता तांकां पुरा सकड कोवंट गार्डन म्हणले कडेन एक हांव सांगेल पळय एक गोडवना थंय तांकां राबच्याक मेळटा तेन्ना प्रभुपाद सांगता तांची आमगेले ओट्टू तांणी सांगताची लंडनांत आमकां आतां थोडे ब्रह्मचारी मेळ्ळ्याचे आमगेले ओट्टू राबताची म्हणून आनी सांगता म्हळ्यार डेवलपमेंट्स प्रभुपादाक रिपोर्ट करताची तांणी कशी जाल्ले म्हणून थोडे ब्रह्मचारी आमकां मेळ्ळ्याची म्हण प्रभू सांगता तांकां चपात करूं येतवे म्हणून निमगिता तशी या पुरो विंगड विंगड राबता 3 जोडीक एक ओट्टू राबच्याक भारी खुशी जाता तशी तांणी प्रभुपादाक लेटर बरयताची प्रभुपाद सांगता हांव हे देह सोडचे फुडेची तुमगेलो कृष्ण प्रजे स्ट्रॉंग जेवका तुमी एककल्यान एक सेंटर ओपन करता सांगता तुमी तुमगेले जाल तितले तुमी करता आसाची ह्या विशय पुरो इंडिया समेत पावला आमी विएटनामांत समेत हरे कृष्ण आंदोलन जाता म्हणून इंडिया समेत कळ्ळा मिगेले गॉड ब्रदर्सांनी पुरो सकल लेटर बरयला तुमके एक कृष्ण एक लायक अवकाश दिता आस तुमी निराश जावचे नाका कृष्ण तुमगेले खंडीत तुमकां सहाय करता तुमी तितले उत्साहान काम करता देवस्थान जावो जावना वचो तुमगेले चळवळी मुखार वचका म्हणून प्रभुपाद तांकां लेटर बरयता तशी नेक्स्ट प्रभुपाद नववृंदावन दक्कून अपास लॉस एंजलिस केंद्राक येता लॉस एंजलिस केंद्र येवन थंय राधा कृष्ण विग्रह प्रतिष्ठापन करता लॉस एंजलिस सॅन फ्रांसिस्कोन तूं प्रभुपादान जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैल विग्रह स्थापन केलेले लॉस एंजलिसांत तूं राधा कृष्ण विग्रह कितले जून 23, 1969 थंय प्रभुपाद तांकां विग्रह स्थापन करता आनी सांगता कसलाक मुर्ती पुजा अगत्य कसलाक आमी नैवेद्य करता कसले म्हणून तांकां एक्सप्लेन करता तशी एक लॉस एंजलिस सेंटर सक्कड सेंटराक एक मॉडेल जावन आसका तुमी राधा कृष्ण मनान सेव करता म्हणून प्रभुपाद सांगता तेन्ना ते लॉस एंजलिस टेंपलांत डिटी इन्स्टॉल करतना 100 पेक्षा चड जन येतात की प्रभुपाद अभिषेक करता मागीर अलंकार करून ते पुजा स्थळार दवरता आनी आव्हान करता डिटीक तांकां सांगता तुमी तांकां निग्लेक्ट करूं नजा करेक्ट पुजा नैवेद्य पुरो सकट जेवका कशी डिटी वर्शीप कशी करता म्हणून प्रभुपाद तांकां एक्सप्लेन तुमी लेखून नजा हे विग्रह म्हळ्यार एक जिवनातील विग्रह न्ही प्राणशील विग्रह तुमी आराधन करता कृष्ण खंय आसा म्हणून कोणी निमगेले कृष्ण हांगा आसा म्हणून तुमकां दिसता आमी तागेले सेव करता ताका अलंकार करता राधा राणील सेव करता राधा राणी हांगा आसा पुजा चंद कोन्न करता जाल तितलो आमकां जाल तितलो चंद कोन्न तिका श्रृंगार करता राधा राणीक म्हणून सांगता तुमी लेखून नजा हे एक पितले बॉम्बे म्हणून तशें लेखून नजा कृष्ण तुमी उलयले कृष्ण तुमगेले उलयता तुमी कृष्णाला उलोवका म्हणून सांगता तशी प्रभुपाद कृष्ण प्रचार करूंक कोणें एक इंट्रस्ट दाखयला पुरो ताका जबाबदारी दिता आशिल्ली प्रभुपाद कृष्ण सेव करता म्हळ्यार एक आमकां इंटेन्स फिलींग आसता हांव सेव करता म्हणून
आता कोणे आम्ही निजा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम तो जर कसे राधा राणी म्हाका सेव दी कृष्णा सेव करू दी जाल्यार सेव दितना आमकां नाका आमगेली खुशी सेवा ओ त्या म्हाका करू जायना म्हाका दुसरो सेव दी अशें म्हणून आमी तांतूय चॉयस आमगेले हांगा प्रभुपाद सांगता तशें न्ही तुमी कोण सेव करू कोण इंट्रस्ट चड दाखयता तांकां प्रभुपाद सेव सांगता सेव करूं सांगता तुमी भक्तीपूर्वक सेव केल्यार ताजें तुमकां आनंद मेळटा म्हणून प्रभुपाद सांगता तांकां प्रभुपादाक खुश करचेची प्रभुपादाक सांगेल ओबिडियंट आसता पळयची ओबिडियन्स तरी ना तरी जाल्यार कसले फॉलो करण्याचे इवन आमगेले चेडूवाले जो कोणाले जो आमगेले जो ते ओबिडियन्स ना जाल्यार गुरून सांगेल इन्स्ट्रक्शन आमी फॉलो करनाचे तांगेले ओबिडियन्स आशिल्ले प्रभुपादा वयर रेस्पेक्ट आशिल्ले सो प्रभुपाद कसो सांगता तांणी फॉलो करता आशिल्लीची तशें निमित्त थंय सांगता प्रभुपाद तुम्ही कशी गोपी जन कशी कृष्णाक प्रीत करता आशिल्ले कृष्णाक कशी सेव करता म्हणून लेखता आशिल्ले तशी तुम्ही गोपी जनाल संतोष तुम्ही फील करून तुम्ही तशी सेव करता म्हणून प्रभुपाद सांगता हरे कृष्ण नेक्स्ट क्लासान पळोवया कशी प्रभुपाद सॅन फ्रांसिस्को तो रथयात्रा कशी अटेंड करता म्हणून पळोवया नेक्स्ट रथयात्राचे विषय हरे कृष्णा सॅन फ्रांसिस्को रथयात्रा जाता जुलै 25, 1969 ते कशी रथयात्रा जाता पळोवया नेक्स्ट सेशनाचो आज टायम